करून येयल्ले आहा पयलीं पासूनच ते आतां कितें ही मकर संक्रांती आहा ताका लागून आमी ह्यो चालूच आतां बसपाचो टायम आनी अशें म्हणजे कोण घालून कामेरी घालून फिरूंक येता सगळें पेंटींग करून करता 15,000 करता. आता तुम्ही कितले मडक्यो केल्या? आमच्यो आसा विशेष ना म्हटल्यार 18,000 सुमार आहा. 18,000 सुमार केले आसा. आणि भितन बारीक मोठी अशी सगळी? बारीक मोठी ती सगळी सगळी हें करून थोडे वयता थोडे उरता अशें. हय. पण तुम्ही आता हे करपाक केन्नाच्यान चालू केल्ले? आमी हे नोव्हेंबराक नोव्हेंबरान हय नोव्हेंबरान करपाक चालू केल्ले. चालू केलें. आणि आता पेंटिंग बी ती कशी करता? म्हणजे लोकांक बसयता कोणा कोणाक बसयता. पेंटिंगाक लोकांक बसयता. म्हणजे तुम्ही ह्या हेतून दुसऱ्या लोकांक बी रोजगार दिता हय कामेरी घालून. आता हेंची रेट कशी आसा? रेट 700 रुपया 100 आहा. 700 रुपये 100. आणि आता हे मोठे वायन दिवपाचे आता हे 150 रुपये घा म्हणजे माझे चालूचो बाजार न्हू. हय. माझी ही परंपरा चालू आहा न्हू ताका लागून माझी मातशी सवाय वयता. म्हणजे लोक तुका हांगासर डेलीचे गिरायक म्हणटा कोणी कमी जास्त करता. कमी जाता. पूण तुम्ही आता हे तुमचो व्यवसाय आसा पयलींच्यान चालू आहा पळय ते तूं आता वर्साचे 12 म्हयने हांगा रावता आणि तुजी गिरायक ही फिक्स आसता. फिक्स माझी गिरायकां ही न्हू बसलेली जाता. बसलीच जा. आणि तुका बरें तुका कशें दिसता हांगासर म्हणजे तुका जेन्ना हांगासर लोक येता आनी विचारता तेन्ना? म्हणजे अशें बरें दिसता कित्याक सांग आमी तांकां लागून ती म्हाका लागूनच येता न्हू सगळीं. म्हणजे तुका सोदी देता गिरायक? सोदी जाता गिरायकां म्हाजी आहा न्हू ती खंय दोहाना म्हाका सोदी जाता. हय. बरें हे ते भायर अशें गिरायक तुम्ही आता मातयेची कितें कितें करता? मातयेचे आमी सगळें करता मडक्यो बुडकुले गरे दुपारणी आता पयलीं लोक असले पळय ते मातयेच्या हितूर जीव रांदताले पळय आता परत तशी पद्दत येयल्या आता तशें तुमचे कडेन? थोडे लोक व्हरता थोडो व्हरना आतां तूं लोकांक कळना न्हू गॅसीर फुटात काय करी अशें म्हणून लोकांक आतां कळना. लोक व्हरता म्हटल्यार काय म्हणटा परत म्हणटा गॅसीर फुटात गेल्या म्हणटा तशें म्हणजे आतां गॅसीर तशी फुटाना माती बरी आसल्यार हें जायना.